बलिदान मोगाचे आपल्या जीवाची झिजून पेटले कुसार. तेच बलिदान आमच्या सर्वस्वाचे भेटूया आल्तारार. दैविक उद्धार ऐकून भक्तीने यार करया. Krista Spiritan भरून शुभवार्ता प्रसारूया. बलिदान मोगाचे आपल्या जीवाची झिजून भेटले कुसार. तेच बलिदान आमच्या सर्वस्वाचे भेटूया आल्तारार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आत्मीक जिवितांत फळादीकपण येता तर तें देवाक विधेय जावचे मुखांत. मनशा जिवितांत समजूंक सकणांतल्या संगती थंय विधेय जाताना आत्मीक जिवितांत फळादीकपण येता. ते मात्र न्हय, हे आत्मीक फळादीकपण आमकां जिवीत बदलूंक, आमचें जिवीत समजून घेवंक आनी एक नवें मिसांव ह्या संवसारांत आमच्यान जाता म्हणून देवाची कृपा आमकां समजयता. आयच्या वांजेलांत आमी तेंच आयकता आनी नियाळटा. तर आमच्या जिवितांत आत्मीक फळादीकपण येवचें पासून आनी आमचें जिवीत आमी वळखून घेवन भोगसने मागून काकूळत मागून जियोवच्याक जाय आसचें बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आमी अस्कत आमी सुकल्या देखून आमकांच आमी वळखून घेवया. आमचें उणेपण आमी स्विकार करया आनी देवाची काकूळत मागून सांगाता म्हणया. हांव पत्नी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघेव सुद्दां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मायपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
सांत पावलोन कोलेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वासाक भावा भयणीनो तुमची खबर आमी आयकली तवळतावनो तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतर्दृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थन अशी तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी तरांनी ताका मानवतली देवाचे गूण जाणवाये मारिफात तरांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतेल्यात ताची महिमे बरीत सक्तेन तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास बरीत दीग सोसणेगायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दैजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात ताणें आमकां काळोखाची पदवेंतली काण्ण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाड पायल्यात त्या ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सडवण म्हणजे पातकाचे बोगसाणे देवाचे उतार हे Hallelujah.
परमेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस गेनेसरे सरोवराचे तळेसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. तो व्हळ सरोवराचे तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देवोन आपलीं जळां धुताले. तांतली एका दोणीचेर सोडून ती सिमोनची 2 तडीतावन चिक्केसे मुखार सुटोवन रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमोंक सांगलें, 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जळां देंवया. तो बोळ सिमोन म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळाक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तो व्हळ दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां हात भाशेन ताणें आपयलें. ते आयले आनी सांगातां मेळोवन दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयांक पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरिल्ले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताच्या सांगाती सोमेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवूय विजमीत जाल्ले. तो व्हळ जेजू सिमोनक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक हाडटस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी 3 संगती पळयता. पयली संगत थंयसर जेजूचें उतर, देवाचें उतर आयकूंक लोक उरडतालो आनी त्या खातीर जेजू सिमोनची 2 दोणीर बसोन शिकयता. आनी त्याच दोणीतावन अजाप करता. कित्याक म्हळ्यार मासली धरचें. दुसरें जावन आसा, त्या मासली धरिल्ल्याचो परिणाम जावन सिमोन आपणाक वळखून घेता. आपूण एक पातकी मनीस म्हूण वळखून घेता. तिसरें जावन आसा मिसांव. जेजू आमकां सोमेस्तांक मिसांव दिल्ले बरीस. सिमोन की तो एक मिसांव दिता आनी आमकांय तशेंच ताणें मिसांव दिलां आनी तें आमी संपूर्ण करूंक आत्मीक जिवितांत फळादीक जावंक देव आमकां आपोवणें दिता. ह्यो 3 संगती आमी नियाळूंक प्रयत्न करया आयच्या दिसा आनी समजून घेवंक प्रयत्न करया. हांवें तुमकां सांगलें प्रस्तावनांत आमच्या आत्मीक जिणयेंत थोडे फावटी आमकां कितले मागल्यार कितें केल्यार फळ मेळना. सगळी रात दीस कश्टात हांव सिमोन पेद्रू बरी आनी आखरेक एक दीस व्हडली रासत मेळटा. अजाप करता. आत्मीक जिवितांत सडनली एक फळादीकपण येता. सुमार जाणांच्या जिवितांत अशें जालां आनी ताचो परिणाम ते देवा थंय संपूर्ण परतल्यात. जावंक पुरो एक रेतेर करतना जावंक पुरो, जावंक पुरो चापलांत येवन मागतना जावंक पुरो, मिसावेदाळा जावंक पुरो, संपूर्ण तरान तांच्या जिवितांत कितेंगी एक नवो अनुभव जावन संपूर्ण तरान तांणी आपणाकच स्विकार केला आनी तांचें जिवीत तांणी बदलिलां. आनी असो परिणाम जावन तांकां कितें करी जाय मुखार म्हूण कळ्ळां आनी देवाचें मिसांव करचे पासत संपूर्ण तरान तांणी देवाक समर्पिलां. फादऱ्या पू सिस्टरां मात्र न्हय, लायकांक हांवें सांगचें, लायकांनी तशें केल्लें आमी पळयता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत पळोवंक गेल्यार थंयसर सिमोन एक्सपर्ट जावन आसलो. तो मासली पागतलो. ताका कळीत आसलें दर्याचें वातावरण कशें, खंयच्या टायमार जाळ उडय जाय,
मसल्याचे चलन वलन कशें आसा सगळें कळीत आसतना सयत तो कितें करता आपणाक समजोन आसल्यान तो सुफळ जायना फळादीक जायना. त्या देखून तो पुरासणेन कंगाल जावन आसतना जेजू म्हणटा तुजें जाळ गूंड उदकाक उडय. आनी तो जाप दिता सरी सोम्या हांवें अशें कांय धरूं ना राती म्हाका कळीत आसा मसली कांय ना तुज्या उतराचेर हांव पाती येता. त्या देखून हांवें सांगलें आमच्या समजणे भायर केदाळा आमी देवाक शरणागत जाता आमचो मेंदू ल्हान कितलें बरोता तूं कितलें समजोवेत आमकां सगळें समजोवंक जायना. आमकां चड करून देवाचें उगडापण समजोवंक की कश्ट आमचेंच जिवीत आमकां समजना काय. एक ताप आयल्यार आमी एक 15 टेस्ट करीत आतां डॉक्टरांकच समजना काय कितें आयला खंयचो ताप म्हणून. मागीर आमकां देवाची जाणवाय कशी मेळची देवाचें उगडापण ताचें मॅनिफेस्टेशन आमकां समजोवचें कशें कश्ट खंडीत जावन कश्ट. त्या देखून देव अजापां करता आनी तोच आमकां ताचें उगडापण दाखयता. आनी अशें आसतना सिमो पेद्रूक ताणें आपयलें आनी थंयसर ताच्या जिवितांत ताणें उगडापण केल्या उपरांत तो बदल्लो. एकच फावटी तो बदल्लो. ताका समजलें देवाच्या उजवाडांत म्हजें तें कितेंगी जातेत आसा आनी हांव पातकी म्हूण तो वळखता. कितें पाताक आमी नेना पूण तो देवाक म्हणटा जेजूक म्हणटा म्हजें तण पयसर सोम्या कित्याक हांव एक पातकी. पूण जेजू फाटी सरना. त्या देखून मोगाच्या बाबून आमी उडास दवरी जाय. आमी पातकी जावंक पुरो केदाळा देवाच्या उजवाडांत हांव पातकी म्हूण समजता त्याच वेळार हांवें म्हजें जिणी परिवर्तन करी जाय आनी तेंच जेजू आशेता. आमी जिवीत बदलून नवें जावन कितें बरें कितें फायद्याचें कितें उत्तीम म्हणून समज जाय म्हणून आमकां सांपाल रोमाघरांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 2 दुसरो वांटो ओळीचो दुसरो वांटो आमकां सांगता संवसाराची साल तुमी आदार नाकात भागार तुमची मनां नवीं करा आनी अशें कितें बरें कितें फायद्याचें कितें उत्तीम आनी कितें होगळीक फावो जाल्लें मान फावो जाल्लें म्हणून तुमी वळखून घेतल्यात म्हणून थंयसर तो सांगता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आत्मीक जिवितांत देवाच्या हाजीरपणा मुखांत्र फळादीक जाता. तुमकां एक दाखलो दिता. डॉक्टर नर्स आनी पुरा ग्लावज यूज करतात न्ही गे थोडे रयती यूज करतात ग्लावज. ते ग्लावज या गमबूट म्हणटा आमी ते कशे केल्यात हाताच्या रुपण्या सारके न्ही गे 5 बोटां आसात हाताक घालूंक जाता पळय मू. ते हाताक घालना जाल्यार ग्लावज कितें जातात यूज ना पळय की न्ही. हाताक घालना जाल्यार ग्लावज यूज नात ताचो फायदो जायना. तशेंच म्हाका आनी तुका देवाच्या सारक्याचें रसलां. म्हाका आनी तुका देवाच्या रुपण्या बरी केलां आनी केदाळा देव तातूं भितर रिकता ताचो हात ते दाळा मात्र म्हजो आनी तुजो उपकार या फायदो दुसऱ्यांक जाता. आनी त्या देखून आमी सांगचें देवा थंय जियेया आनी जेजून सांगचें जावन आसा तुमी म्हजे थंय रावा कित्याक तुमी तुमच्याच सक्तेन कितेंच करूंक जायना. आत्मीक जिवितांत तुमी फळादीक जायनात कूड मात्र आसता संवसारांत ताचे वरवीं कितेंच जायना म्हणून. आनी ह्या कारणा पासून मोगाच्या भाव भयणो मोइजेक निर्गमन बुकान तुमी पळयल्या तर ताणें पातक केलें देवान पयले फावटी दिल्ले उपादेसाच्यो फळयो उडयल्यो आनी त्यो मोडल्यो आनी रागान भांगाराचे बोंबे आशिल्ले ते उलपावन मनशांक उदकांत घालून पियोंक दिले. ते व्हडले पातक न्ही मनशाक राग आयलो ताका आनी ताचे परिणाम जावन ताच्याच लोकांक पियोंक दिलें ताणें वीक म्हणलें बरी. आनी अशें आसतना देवान ताका परत्याक आपयलें. निर्गमन बूक 34 कम टू माउंट सायनाय ये सिनाय पर्वताच्या वयर ये आनी म्हजे मुखार उबे राव. कांयच करूं ना देवा मुखार तो उबे रावलो आनी ताच्या मुखल्यान देव येताना तो म्हणलो सरेस्पोर दळबरोसो देव रागार जावंक सवकास मोगान भरलेलो पिळगेच्या पिळगेक बक्षितलो देव म्हणून देवान उगडापें केलें. तक्षण मोइजे निर्गमन बूक अध्याय 34 ओळ 8 आनी 9 तक्षण तो दिबी घालता थंयसर सरपोडता आनी म्हणटा आमी सगळीं पातकी मनीस
त्या देखून आमकां फातक्या बरी पळयनाका बगार तुज्या वाटेन आमकां व्हर म्हणून तो ससनाच्या जिविताच्या वाटेन आमकां व्हर म्हणून तो मागणें करता थंयसर. वी आर ऑल स्टिप नेक्ड पीपल, पार्डन आवर इनिक्विटी अँड लीड अस इन द लाईफ इटर्नल म्हणून अपुर्बायन तो मागणें करता थंयसर. फातकीजीनी बदलता, फातकीजीनी वळखून घेतले कुडले तो कितें करता थंयसर. देव एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 10 तुमी वाचल्यार पळय, हांव तुजे कडेन एक सल्लो करता, नवो सल्लो आतां परत्याक, कित्याक तूं फातकीजीनी बदलोवंक तयार जालाय आनी म्हाका तूं परत्याक स्विकार करूंक तयार जालाय. कितें करता, खंयच्याय देशांत वा राष्ट्रांत केदींच खरी ना तसली अजापां हांव तुज्या लोकां मुखार करतलो. तुजे भोंवतणी आसलो सगळो लोक सर्वेस्पराची कृत्यां पळयतलो, कित्याक तुजे उद्देशी हांवें जें कितें करूंक येवजिलां तें खरेंच विचित्र म्हणून. देव नवो सल्लो करता ताचे थंय. आनी मैजे मुखांतर निजाकी 10 खरगां इजिप्तान जाल्ली ती खरगां पळयल्या तुमी, कितलीं अजापां तो करता. आनी इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक व्हरोंक ताका फुडारी जावन विंचता. मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमी फातकीजीनी बदल जाय. आनी त्या देखून आमकां मिसाच्या सुरवातेकच आमी हांव फातकी म्हणटा. आमची फातकीजीनी बदलून हांव फावो न्हय सोम्या, हांव एक अस्कत मनीस, फातकी मनीस म्हणून देवा मुखार आमचें उणेपण आमी वळखून घेता. निजाकी आमी वळखून घेता गी, हें सवाल. त्या देखून आमकां येवकारिस्तांत कितेंय बरेंपण जावचें दिसना, पूण जाता, खंडीत जाता, पूण आमकां दिसना. कित्याक आमी नीज जावन परिवर्तन जावचें उणें. त्या देखून आमी समजून घे जाय, आमी फायसल दिवचें न्हय, पूण आमी समजून घे जाय, आमी आमच्या जिवितांत बदलावण हाडी जाय, नवेपण हाडी जाय, रुपांतर जाय जाय, तर आमची फातकीजीनी बदली जाय. दुसऱ्यान आयच्या वंजलांत आमी पळयता थंयसर केदाळा आमी आत्मीक जिवितांत फळादीक जाता देवाच्या कृपेन, ताच्या उजवाडांत आमी फातकां वळखून घेता. ते दाळा थंयसर आमकां सगळें दिसून येता. किर्तन 36 वाक्य 9 म्हणटा, तुजे थंय आसा जिविताची जर आनी तुज्या उजवाडांत आमी उजवाड देखतले. देवाच्या उजवाडांत आमी उजवाड देखतले. केदाळा आमी आमकांच वळखून घेता, ते दाळा मात्र आमकां देवाची कृपा आमकां वाळोवन येवची, आमकां भोगसूचें, आमकां दया दाखोवचें, आमकां सोडोवचें देवान, ताच्या उजव्या हातान आमकां उखलून धरचें आमकां दिसतलें. ना तर ना. त्या देखून खालतेपण आमी खालतेपणान देवा मुखार आमकांच समर्पी जाय, ताचे मुखार रावो जाय. त्या देखून किर्तन म्हणटा, आनी एक किर्तन, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. म्हज्या मुखार शांत राव आनी हांव देव म्हूण वळखून घे. आनी अशें आसतना आमी आमच्या जिवितांत थंयसर पळयता, समजून आयल्या उपरांत सगळें सांडटा. सिमांव पेद्रू आनी ताच्या सांगाती आनी जेजूचो पाटलाव करतात, कित्याक तांकां कळटा सर्वेस्परतें आसा फळादीकपण. फळादीकपण. त्या देखून जेजूस आमकां सांगता जुवांवच्या वांजेलांत 2 कडेन आमी पळयता थंयसर जॉन चॅप्टर 14:12, सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता तीं कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्या की वर्ती कामां करतलो. ते मात्र न्हय, मुखार तो सांगता 23 वर्स 23 14:23 तो अशें सांगता, जो कोण म्हजे उपदेश पाळटा ताचे ते आमी दोगीय येवन रावतले. पळया, जेजू आनी बापू दोगीय येवन रावतले आमचे थंय. आनी केदाळा देव आमचे थंय रावता, कशें ग्लावजा भितर हात रावता ते दाळा काम जाता, ना तर ग्लावज कांय फायद्याचें ना. केदाळा देव येवन आमचे थंय रावता, ते दाळा आमचे थंय देव काम करता आनी देवा मुखांतर ह्या संवसारार सर्गीचें राज्य स्थापन जाता. आनी ह्या पासत आमकां भावार्थ गरजेचो. आनी तो भावार्थ सिमांव पेद्रू थंय आसल्यान ताचे वयर जेजून त्या बुन्यादी वयर, त्या भावार्थाच्या बुन्यादी वयर इगर्ज माता बांदता म्हणून ताका नवो सल्लो केल्लो. त्या पासत तुजे वयर, तुजे मुखांतर हांव इगर्ज माता, म्हजी इगर्ज माता बांदतलो म्हणून. आनी येमकोडाच्यो कसल्योच शक्ती ताचेर जैत व्हरूंक शकच्यो नात म्हणून देवान बसयल्लें, कित्याक तो भावार्थ ताणें देवाचेर दवरलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय.
आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें आमी आमच्या जिवीत समजून घेवन देवाक स्विकार करूंक जाय. देवाक आमच्या अस्कतगाये वरवीं प्रॉब्लेम ना. तो आमकां बलिश्ट करूंक शकता, तो सगळें नितळ करूंक शकता. एकच जाय, खालतेपणान आमकांच आमी स्विकार करचें आनी बदलोवचें. करगोवन बसचें न्ही. सडा वचून आमी कितें करता, आदल्या पथकांक करगोवन बसता. आमी रुपांतर करूंक प्रयत्न करना, बदलावन हाडूंक प्रयत्न करना. केदळ आमी बदलावन हाडूंक प्रयत्न करता, खंडीत आमी नवे जाता. जाल्लें सुकोवंक जायना, मुखार जावचें सुकोवयेत. प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसीन म्हणटात. वैगिनी वय पिडा येता म्हणसर राखचें न्ही. पिडा येवचे पयलेंच आमी आमची जागृतकाय करी जाय. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पयलें जालां, पिडा आयल्या तशें म्हणून रावचें न्ही. वखद करून मुखार वचोंक प्रयत्न करी जाय, बरें जावंक प्रयत्न करी जाय. आनी तशेंच आमची पातकी जिणें सांडून आमी नवें जिवीत जियोंक प्रयत्न करी जाय. आनी तिसऱ्यान ते दाळ आमकां एक मिसांव देव दिता. तो सिमोन पेद्रोक म्हणटा, आसतना तूं मनशांचो पागी जातलोय. केदळ आमी संपूर्ण तरान देवाचें मिसांव देवाक आमच्या जिवितांत वळखून घेता. एक नवें मिसांव आमकां मेळटा आनी आमी फकत कशें आसा तशें उरोना. नवें मिसांवांत नवें जिवीत लाभता आनी आमकां देवा थंय एक जावन ताच्या सांगात काम करूंक वावरूंक आमकां तो आपयता. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमी देवाक समर्पुया. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया, तुजी कृपा आमकां दी सोम्या. जशें सा पावलो आयच्या पयल्या वाचपान मागता लोकां पासून, तशें आमी मागया, तुजी कृपा आमकां दी सोम्या. तो थंयसर मागता कोलोसेकारांक बरोवन, संपूर्ण आत्मीक जाणवयेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून. अशें आमी संपूर्ण आत्मीक जाणवाय आमकां मेळो म्हूण मागया. आमचें जिवीत वळखून देवाक समर्पण नवें मिसांव जें कितें देव दिता आमकां तें करूंक, तें फळादीकपणी सोंपोवंक आमकां कृपा मेळो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण कांय आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासण्याची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान मान दितात तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता Pavitru, 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 Debrasu Srisportu, Sirgani Sumsar Burla Tuja Vibavan, Unsargi Tukaji, Service Prachina Vedakaji, Unsargi Tukaji. बापा करोस तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good परगटुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेंय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर विशेश जावन ह्या मिसाची सर ते सवां आमी तुका समर्पिता आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजेती सपती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदर बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमी आमच्या बापा मागतना सदांच मागता तुजें राज येवं म्हणून ह्या संवसारांत सर्गीचें राज येवचें पासत विशेश जन आमचे थंय ताची कृपा ताचें हाजीरपण येवचें पासत मागोन आतां जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळयेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे बागणी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पोय सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. माया मोगो सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया जेजू, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरींचे म्हाका पळयना, पूण तुज्या उतरांची म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
जेजू आमच्या काळजांत आयला, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां फळादीक करच्याक. मौन रावया आनी ताच्या लागीं आमी उलोवया. जेजू मोगळा, स्वागत तुका. ये म्हजे थंय आनी तुज्या उजवाडान म्हाका भर. राव म्हजे थंय आनी म्हजें जिवीत वळखूंक म्हाका तुज्या कृपेन भर. म्हजें तें आसलें भिरांत, खंत, दूख तुज्या हाजीरपणा मुखांतर काडून उडय आनी म्हज्या आत्मीक जिवितांत तुजें राज बांदच्याक फळादीक कर. संपूर्ण प्रमाणे मरियेन कशें सहाकार दिलो आनी ती पवित्र आत्म्यान भरली, तशें आमी तुका सहकार दिवंक, आमचें जिवीत तुका समर्पोवंक आमकां आदार दी. तुज्या कृपेन भर. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोदोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद चडत वचो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदा रावो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडका. दय करून बसा. आयचें मिसाचें बलिदान भेटयलां मानदी बाब जॉन पिंटो, तांकां कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी सप्टेंबराची 5 तारीख आमी कोलकाताची मदर तेरेजा हिचें स्मरण करता. म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आसता, हांगासर आराधन आसचें ना, कित्याक म्हळ्यार मोती सायबिणीचें नोवेन आसा. दुसऱ्यान हो दीस सर्व शिक्षकाचो दीस. हांगासर जर शिक्षकां आसात तर वा रिटायर्ड जाल्लीं टिचरां आसात जाल्यार तुमकां सुमेस्तांक ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. हॅपी टिचर्स डे इन एडवान्स. मदर तेरेसा विचार वेदिके हो एक संस्थो येवनच्या ब्रेस्तारा दीस सकाळींच्या 10 वरार मंगळूरच्या टावन हॉलांत मदर तेरेसाची शिकवण आनी तत्वां हाचेर एक विचार सातें, एक सेमिनार मांडून हाडटा. तुमकां सुमेस्तांक हांव तो भाग घेवंक आपोवणें आसा. ऑक्टोबराच्या 20 तावन 20 आनी 2 तारखे पर्यंत 3 दिसांची रेतीर हांगासर आसतली. ब्रदर प्रकाश आनी हेर याजक हे रेतीर चलोवन व्हरतात. ओएसिस 2025 हाची सर्तीक विवळ आमी मुखल्या दिसांनी तुमकां तिळसितल्या. येवसो सोमार आमकां सकडांक मोगाचो दीस मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचो संभ्रम. हांगासर एकच मीस आसतलें. सकाळींच्या 7 वरार कार्मेलमायेच्या ग्रट्ट्या लागीं कणशी बेंजार करचे मुखांतर ही रीत सुरवात. 7 वरार कणशी बेंजार आनी त्या उपरांत पुरशांव
आनी हांगासर मीस तुमी जायतीं जाणां तुमच्या फिरगजेक ह्या फेस्तान भाग घेतात देखून आमी मोंती फेस्ताक सांगाता मेळचें ना त्या देखून तुमकां सुमेस्तांक ह्या वेळारच आमी सर्व कर्मेलिती याजक शांतीचें माये मोगाचें मोंती फेस्त आनी कुटुंबाचें फेस्त मागता खंडी जावन मोंती सायबिणीच्या फेस्ता वेळार तुमचो आमी परत्यान उडास काडटले तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या कास्कितेचेर मोरयेची सुसाय आनी जेजूची बेसांवां आमी मागतले खुमसार जावंक खोवेंताच्या चापलांत थंयसर याजक आसात स्टेजीच्या फाटल्यान तुमी थंयसर वशेत मिसां दिवंक हांगासर ऑफिसाचें श्रायनाचें ऑफिस आसा थंय तुमी वशेत जर मोंती फेस्ता बाबतीन कोबाक वा फुलांक वा भुरग्यांक स्वीट्स हाडल्यांक स्वीट्स वांटूंक तुमकां स्पॉन्सर रावंक अवकाश आसा तुमी आमकां भेटचें आयच्या नोवेना वेळार तुमचें मागणें प्रत्येक जावन पॅट्रीक सल्डाना कुलशेखर फिरगजे तावन हाचे पासून आमी मागता तो विशेष पिडेक लागून ICUन कश्ट ते आसा तांच्या कुटुंबदारांनी आमच्या मागण्याचो आदार विचारला हांव आज थंड पिवन आनी उंड्याक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन मनाची वाद स्विकार करची एडविन इमॅन्युएल फर्नांडीस पेरमन तावन आमच्या कोवेंतांत तो वावर करता ताचो आज जल्माचो दिवस सिसिलिया डिसोजा देर्ले कट्टेतावन सँड्रा डिसोजा बेकर्न कट्टेतावन नेल डिकॉस्टा सेडन आनी जिया मिनेझस संते कट्टेतावन सिल्विया फर्नांडीस उडपी तावन तिका कॅन्सर पिडेतावन मुक्ती लाभलेले खातीर बाळका जेजूक अर्गां जावन तिणें ही काणीक दिल्या तशेंच तालपाटी तावन एक भक्तीक तांकां आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आज नवेन जाले उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश मागणे आनी आशिर्वाद आसा नवेना खातीर देंबी मोडया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा समी जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा गूण करून दैवीक वॉयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजो मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची मागणी आनी ते सावां आतां जेजू बाळका मुखार दवरया विशेश जावन पॅट्रीक सल्डाना पासत मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांत बावडतो वाडचे पासत आमी मागया साबार जाणांनी ह्या म्हयन्यांत पिडेंत वळवळटल्यांनी हांगासर ते सावां गेल्यांत तांचे पासत आमी मागया भुरग्यांनी बऱ्या तरेन शिकचे पासत आनी बरो फुडार विणचे पासत ती सुडसुडीत जावचे पासत आमी मागया ते गजानांनी काम मेळसय म्हणून मागणी गेल्यांत तांचे बराबर काम सोदतल्यां पासत आमी मागया सैरीक सोदतल्यां पासत बरो जिनिय सांगातीन ह्या जिनिय सांगातीन मेळो म्हूण आमी मागया परगवांत आमच्या कुटुंबांतलीं काम करतात तांकां देव सुरक्षीत सांबाळूं तांकां बरी बोलबलायकी मेळो म्हूण आमी मागया भुरग्यांच्या देण्या पासत दोगा जाणांनी ते सावां गेल्यांत तशेंच तांच्या बराबर भुरग्यांच्या देण्याक आशेतल्या समेस्त काजारी जोड्यां पासत मागया दोगा जाणांनी आपल्या बिझनेसांत यशस्वी मेळचे पासत ते सावां गेल्यांत तांचे सांगाता वावरांत यशस्वी मेळचे पासत आनी हेर कामांनी कश्ट आशिल्ल्यांक सुटका मेळोवन तांच्या कामांत तांकां तृप्ती मेळचे पासत मागया
शेजारा दुस्मान गाये वरवीं ना समाधान आसा म्हणून एका कुटुंबान ते साव घालां तांचे थंय बेगीनच राज्य संधान जावन शांती समाधान वस्ती जावं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच ह्या पुण्यशेताक येवन दान दिवच्या सोमेस्तांक दाणी पासत बरें करच्या वावर दिवच्या स्वयंसेवकां पासत आनी आमा सोमेस्तां पासत आमी मागया. आनी आतां आमची वैयक्तीक तेसावां जेजू मुखार दवरया. मागया. हे भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्या ज्या पितरान उगडाप केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललेलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी पोळ तुज्या खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळोक जेजू लागीं मागणे. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे तितले बिरमतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करूं दी आनी इतले अत्रेगाण मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता तुका आमी वर्णुच्या सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळकान आमकां केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी अर्गां दिवया. जल्मा दिसाच्या संदर्भार दोगां जाणां जेजूक अर्गां दितात आनी तशेंच आपणाक बरें काम मेळ्ळां म्हणून दोगां जाणांनी जेजूक अर्गां दिल्यांत आनी एका कुटुंबान पिडे शिडेतावन सुटका मेळ्ळ्या म्हणून अर्गां दिल्यांत. तेगा जाणांनी परगांवाक वचोंक विजा मेळ्ळ्या म्हणून काम मेळ्ळां म्हणून अर्गां दिल्यांत. तांचे बराबर आमी अर्गां दिवया. सांगाता मागया. ये बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांचे इमाजी मरेपात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी कळनातली दैवीक मजत जोडोवन दीत. सो स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. भुरग्यां पासत मागणें. भुरगीं आसल्यार मुखार येवचें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो जेजून ताच्या पाटलावदारांक भुरग्या सारको मनोभाव आसल्या शिवाय सर्गींच्या राज्यांत येवंक असाध्य म्हूण सांगलां. देखून भुरग्या सारके पातयेन आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं जेजू मुखांत्र आमची प्रार्थना उबारया. तुमची जबाब बापा आयक आमचें मागणें. मोगाळा बापा तुजो पूत जेजू ल्हान आसतना सर जाणवायन आनी स्पिरितान वाडलो. तशेंच ह्या सर भुरग्यांक
तेच जाणवायन आनी स्पिरितान वाडय म्हूण आमी मागता. कणवळ्या बापा ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांनी जाय आसचो मोग, जतन, बरें शिक्षण आनी उत्तेजन वडिलां तावन लाबोवन दी म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. दयाळा बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षक शिक्षकींक मानान आनी गौरवान लेखूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आयक आमचें मागणें. काकुळदारा बापा गर्भपात आनी बाळ संवार उणो जावन हर एका भुरग्याक संवसाराचो उजवाड पळोवचें भाग फावो जावं म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचें मागणें. मोगाळा बापा पोय स्नानाच्या संस्कारा द्वारे तुवें आमकां नवी रचना केल्याय आनी तुजीं भुरगीं जावंक फावो केलाय. तुवें आमकां दिल्लें हें देणें मांडून घेवन तुजे कुशे प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. आमकां आमच्यो गरजो आमच्या भुरग्यांक जेजूक समर्पण आतां जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आशिर्वाद. प्रार्थुया. जिवन देवाच्या एकाच पुता जेजू क्रिस्ता आरंभ आनी अंत नातलो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसारांत आयलोय. सर्गींचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें. तुजे सरचें आयिल्ल्या सर धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोशान स्विकार केल्ले बरे. ह्या आमच्या भुरग्यांक स्विकार कर. तांकां पटलून धरना आशिर्वाद दी. तांचो सर गरजो तूं मानून घे. तुज्या वर्त्या मोगान आनी मायपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्या काल तीं कुडीन मोतीन आनी जाणवायेन आनी आत्म्यान वाडोवन तुजी खरीं भुरगीं जावन बदलोवच्याक तांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांकां सदांच खुशाल बरें दवर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या भुरग्यांचेर आनी हांगा जमलेल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू बाळका सर्गीच्या तारका भोगली गोंयता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मनशा बाळ जावं तूं सोलमोन आयलो पातकां उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानवी कायेंची येलो दुबळ्या थंय उदार जालो सैताचो मुकूर सोडलो. नांवान जेजू बाळका सर्गीच्या तारका व्हंकली गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मोगाळ पुत्रा सुवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. नमान बाळोक जिजो पत्र आनी दाय जिदबाई सांगाता मेळोन ह्या दसरा रजेन मानून हाडटात काणी काणी कंता 2025
कोंकणी भाशेन काणी सांगचो स्पर्धो ल्हानातावन व्हडा पर्यंत 4 विभागांनी आणि 4 जाग्यांनी ते जावन आसात। मंगळुरान बिकरनकट्टे बाळोक जेजूच्या पुनशताच्या सालान सप्टेंबर 27 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, उडुपींत उजवाड पत्राच्या भागीदारपणान अनुग्रह सालांत ऑक्टोबर 4 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, तशेंच पुत्तूरान आई सेवायम पुत्तूर घटकाच्या मजतीन ऑक्टोबर 5 तारखेर दनपारा 2:30 वरार, कुंदापुरांत 28 सप्टेंबरांत कोटेश्वर कार्मेल आश्रमांत 2:30 वरार हो स्पर्धा चलतलो। तर तुमची नावां सप्टेंबर 15 तारखे भितर तुमच्या लागशिल्ल्या जाग्यांनी नोंदवण करची। तशेंच तुम्ही 50,000 मोलाची इनामां जिखचो अवकाशय तुमचो आसतलो। ताणयाचे शिकळ दायजी वर्ल्ड आणि कार्मेल किरण हे माध्यमाचेर प्रसार जातले। देव बरें करूं।